गोंया भितर सद्याक चल्लां कितें? जयल बाब सुरवात तुजे कडच्यान करता, कारण ह्या विशयाक सगळ्यांत पयलीं तुवें टच केल्लें आमच्या फाटल्या रावंड टेबलाचेर. तर 2 रावंड टेबल जाले आमची. आमी एक विशिश्ट विशयाचेर उलयतात, तो म्हळ्यार गोंया भितर जें कम्युनल डिजार्मनीचें वातावरण जालां तें. पयलीं आमी हिंदू मॉब पयली, मागीर आमी मुस्लीम मॉब पयली, मागीर आमी कॅथलीक मॉब पयली, आनी आमगे भावना सगळ्यांच्यो हर्ट जायत आसात. कित्याक जाता हाका कारणां वेगवेगळीं आसात. विशय असो की सगळ्यांत कमी आनी ल्हान जी मॉब आशिल्ली ती मॉब आशिल्ली एक्टिविस्टांची, जे बाबडे ह्या गोंया खातीर झगडटाले. बाकी सगळी मॉब आनी तांचो जो नंबर आसा तो एक्टिविस्ट जे गोंया खातीर झगडटात तांची जी मॉब आशिल्ली ताचे परस चड आशिल्लो. सो जयल बाब, तुमी ह्या एकूण वातावरणा कडेन कशें पळयतात? Pramod, last time I had spoken about this same issue, touched upon it a little bit. And तेन्ना तो सुरवात जाल्लो. एकूच गजाल तेन्ना हांवें म्हणिल्ली आनी आय वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन. मे बी एट हायंडसायड वी मस्ट अंडरस्टँड दॅट समवेअर वी नीड बेटर क्रायसीस मॅनेजमेंट. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रायसीस मॅनेजमेंट मिन्स रिलिजियस कॉन्फ्लिक्ट जे आसा तेजेर आमकां एक मॅनेजमेंट करपाक एक मातसो आमी फाटीं पडले इन टर्म्स ऑफ द एंटायर मेशिनरी from the, I can say, the government side. This could have been resolved if we had to handle it a little better, maybe a little earlier, and try to resolve issues in the best possible manner so that religious sentiments do not reach to such a level of where people come on the street and then it escalates into some kind, because the consequences could have been catastrophic. It would have been huge, where people would get into like communal violence and that kind of a sort of a thing. So thankfully we are a very communal harmony kind of a state, where we are known for communal harmony, a state which is known for its peace, and we lived by that. Even in this tough times, I know how the church has come out and called for peace. Various leaders, various senior leaders, even political leaders have come out, activists have come out and called for peace. So that was a very good sign. But over and above, yes, there are lessons to learn. Maybe going forward, this should not have happened. This kind of a critic on each other's religion should have been avoided. Correct. Yeah. And Absolutely. Yeah, and should have been avoided. And we could have handled it much better, as I have said again. We could have handled it much better, where immediately on day one itself, if there should have been a call that saying that yes, this cannot be excused. Yeah. पांडुरंग बाब, हो जो विशय आसा न्ही, हांवें मॉबाची सायज कित्याक सांगली. आमी 3 मॉब पळयल्यात फाटले 2 आठवड्या भितर, आनी चवथी मॉब जी आसा ती गोंया खातीर झगडपाक गेल्ली आनी ताची संख्या सगळ्यांत कमी आशिल्ली. पण इशू जालो, इमोशन्स फ्लेअर अप जालीं, कोर्टात आतां जामीन दिवपाक न्हयकार दिला, अशी फाटभुंयेचेर आमी आसात. कितें चल्लां गोंया भितर आनी कितलें अस्वस्थ वातावरण कित्याक? एक गजाल प्रमोद, फाटले फावटी आमी डिस्कस केल्ले जुलुसाचे वयल्यान बोवाळ जालो. ताच्या पयलीं आमी केन्ना एक 4-5 म्हयन्या पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या वयल्यान जो वाद जाल्लो ताचेर डिस्कशन जाल्लें. अशें सगळें जर चित्र पळयलें जाल्यार आयज परत आमी भोंवन पावले सेंट झेवियराचेर. हे सगळे जर गोश्टी जर पळयल्यो जाल्यार मुद्दाम पर्पजली काय खबर ना, पूण कोण तरी म्हणजे कितें तरी एक अदृश्य शक्ती आसा जी गोंयान कम्युनल हे डिस्टर्बन्स करपाक सोदता अशें दिसपाक लागलां अशें. सो पूण गोंयकार खूब हुशार. आमी सदांच म्हणटा, आमी पंडीत जवाहरलाल नेहरूले म्हणून दवरला, गोवा के लोक अजीब. गोंयकार खऱ्यानीच अजापाचे आनी खूब हुशार. हे कसल्याच हेका बळी पडचे ना आनी कसलोच हे जावपाक दिवचे ना. हें आमी दर खेपे जी आंदोलनां जाल्या किंवा जे लोक मोर्चा घेवन किंवा रास्ता रोको करपाक देंवले तेन्ना पळयल्या. ही घटना जी आसा आतांची, ती सुभाष वेलिंगकर हांच्यांनी सेंट झेवियराचे DNA टेस्ट करची अशी जी मागणी केल्ली आनी ताच्या उपरांत जो बोवाळ जाला पळय, ती खरें म्हटल्यार वेलिंगकरान तें करपाकूच जायना आशिल्लें. म्हणजे वेलिंगकराचें योगदान मोठें आहा, तुज्या RSS खातीर तुजें एक योगदान आसा, मागीर भारतीय जनता पार्टी खातीर आसत. पूण गोंयची शांतताय बिगडावपा खातीर अशा प्रकारचें विधान ताच्या कडेन येवपाक जायना आशिल्लें. सो ताच्या उपरांत पुलिसांनी आपलें काम केलें. जशें फादर बॉलमॅक्साचेर जशें
IPCच्या अंडर केस जाल्ली तशीच हेजेर BNSच्या अंडर केस जाली. दोगांयची सेक्शनां सेम आसा. सो मागीर वेलिंगकर गेलो कोर्टान, सेशन कोर्टान ताका हें केला, बेल रिजेक्ट केला, तो हायकोर्टान वयतलो. पूण हे सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें म्हाका दिसपाक लागलें की मॉब ते क्रिएट म्हणजे मॉब हे हाडून पुलिसांचेर प्रेशर हाडप असो प्रकारचो हो विशय चाललो काय कितें. आनी वेलिंगकराच्या लॉयरान सुद्दां कोर्टान सांगलें की ही झुंडशाही म्हणून ही लोकशाही न्ही, ही झुंडशाही, ही जी मोबोक्रॉसी आसा म्हणून हे म्हाका दिसता प्रुडंटानूय ती काल ब्रेक केली स्टोरी. हो मॉब हाडून पुलिसांचेर प्रेशर हाडप, सरकाराचेर प्रेशर हाडप, ह्यो गजाली जाल्यो काय कितें फाटल्या 2-3 दिसान. जाल्यार हांव म्हणन की हय हो प्रकार जालो. आनी तो करपी कोण तरी लोक आशिल्ले. आनी जेन्ना मडगांव जे एजिटेशन करपी लोक आशिल्ले तांच्यांनी सांगलें की आमचो कोण तरी मिसयूज करता पॉलिटिकल पावर अशें आमकां दिसता म्हणून. ते सारके आशिल्ले. तेन्ना कळ्ळें की लोकांक आतां ते रियलायज लोक जाले म्हणून. कारण जें आंदोलन फाटलें तूं म्हणटा अशें गोंय वाचोवपा खातीर जे लँड कन्वर्शना खातीर जें आंदोलन सुरू आशिल्लें तेजें लक्ष डायवर्ट करपा खातीर हे केला काय कित्याक हो दुबाव एक्टिविस्टांक आशिल्लो. आनी लोकांनी तें मान्य केलें आंदोलकांनी मडगांवच्या आनी ते लोक सायटीक सरले मागीर आंदोलन जालें. दुबावाचेरूय ना. दुबाव हो एक गजाल जाली. डायवर्शन आनी डायवर्शनाचें उलोवयाच ना न्ही. मुगेलो मूलभूत मुद्दो जो आसा तो बेजीक गजाल की आमी खंयच्या विशयांचेर भायर सरतात. एक्झॅक्टली. आनी ताजेर आमी फाटल्या डिबेटान उलयल्ले की आमी हे सगळ्यांनी आमी जर गोंय राखपा खातीर फुडें येवपाक आमी गोंय राखपा खातीर भायर सरप. आमी ह्या नाका त्या गजालीचे किजलाव करपाक लागले आनी ह्या गजालीक प्रमोद खूब वर्सां जालीं. हाजो फायदो अशे लोक घेवन वतले. सर्गेस्त लक्ष्मीकांत बेब्रेचे बूक आसा कॅथोलिकांचे भारतातील धर्मप्रसाराचे मार्ग म्हणून खूब ओल्ड बूक. ते हालीं परत ते रिप्रिंट केला. ते वाचल्यार कळटलें की 400-500 वर्सां पयलीं ज्यो गजाली घडल्या त्यो पळयल्यार आमी एकूच जावपाचें न्ही कोण. म्हणजे क्रिस्तांव आनी हिंदूंनी उलोवचें न्ही म्हणूनय प्रेशर आशिल्लो तेन्ना. हे बाकीचे रडूनच न्ही. सो पूण हे सगळें आतां ना न्ही. काळ गेला. आमी 400-500 वर्सां पयलींच्यो गजाली घेवन जर आतां जर एकामेकाची तकली फोडपाक लागले मागीर आनीक तुगेले आमी कसले गोंयकार. आनी गोंयकार हे मान्य करनात. प्रमोद हे गोंयकार मान्य करनात म्हणून आमचो गोंय बरें. म्हणून गोंय अजून मेरेन बरें आहा. लोकीक म्हजी सादी गजाल आहा की गोंया भितर एक अस्वस्थतेचें वातावरण आसा. ताका कारणां खूब आसतलीं, वेगवेगळीं आसतलीं. ही जी अस्वस्थता आसा, हो जो असंतोश आसा, तो आतां बारीक सुद्दां जरी स्पार्क कसो पेटलो न्ही जाल्यार तो भग्ग करून व्हडलो जाता. आनी ताजेंच रूप आमकां सद्याक दिश्टी पडटा काय कितें असो म्हाका प्रश्न पडटा. वायट दिसता एक्चुली अशें स्टेटमेंट येयले एकामेकाचे रिलिजना अगेन्स्ट आनी एकदम असो भडको उठटा म्हणून. एक्चुली आमी जेन्ना म्हणटा आमी गोंयकार सगळे एकामेकाक सांबाळून रिस्पेक्ट दिवन रावता तेन्ना कोणी खंयच्याय मनशान असो स्टेटमेंट केलो जाल्यार ती स्मार्टनेस ती सेन्सिटिवनेस लोकां कडल्यानू येवपाक जाय. आनी किंवा आमी हाका बळी पडचे ना. कोण तरी बाबा तीड लावपाक प्रयत्न करता जाल्यार ते बळी पडचे ना असो एक स्मार्ट हें एप्रोच आसपाक जाय लोकांचो. पण आमी जे जुलुसा वेळारूय पयले ते कशे त्या टायमार कशे भायर सरले दोनी वटेचे ग्रूप. आमी मागीर जे वेलिंगकरान स्टेटमेंट केलो तेजे वेळारूय पयले. पण तेजे उपरांत आमी ते डिस्कस फाटल्या रावंड टेबलार करताले की हे लोक एजिटेशना टायम मेन गोंयच्या एजिटेशना टायमार खंय आसता काय म्हणून. पण आमकां जो क्रावड मडगांव दिसलो आनी ते एक मातशे दुसरे वटेन वयता अशें दिसतकूर आमकां दोन मेजर हे स्टँड पळोवपाक मेळ्ळे. एक जे खरे एक्टिविस्ट इतले वर्सां पासून झगडटा ती सबिनान थंय स्टेटमेंट दिलो. ते क्लावड आसले, डॉक्टर ऑस्कर आसले की बाबा आमी डिस्ट्रॅक्ट जावं जायना, आमकां एक वेळ डिस्ट्रॅक्ट करपाचो प्रयत्न आसपाक शकता, आमी हांगसर फाटीं सरपाक जाय. म्हणजे जरी वाद निर्माण जाला, जरी वेलिंगकरा कडल्यान स्टेटमेंट दिला तरी आमी एक स्टेप फाटीं घेवपाचें ते उलयलें. ते करता आसतना तेन्नाच चर्चीचे कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस जी बॉडी आहा चर्चीची तेणी स्टेटमेंट इश्यू केलो की ऑथॉरिटीनी ह्या इन्सिडंटाचेर एक्शन घेवची. पण आमी खंय तरी डिस्ट्रॅक्ट जावपाक जायना. गोंयचे जे बाकीचे विशय आहा, लँड कन्वर्जन बी सगल्यो गजाली आहा तेजेर खंय आमी डिस्ट्रॅक्ट जावचे न्हू तो प्रयत्न आसपाक शकता. आनी थंय मातशें रिस्ट्रेन करा म्हणून डायरेक्ट एक्चुली चर्ची कडल्यान एप्रिशिएट करपाचे असल्या टायमार जेन्ना तेंच्यो भावना चड दुखयल्यो असल्या टायमार जेन्ना स्टेटमेंट चर्ची कडल्यान येता एप्रिशिएट करपाक गजाल की गोंयचे विशय म्हत्वाचे आहा थंय आमी नॉट मिस्टेकन म्हाका दिसता RSSन स्टेटमेंट इश्यू केला डिस्टन्सिंग संघ फ्रॉम वेलिंगकर स्टेटमेंट. हरशीं तशें वेलिंगकर बाब हितून ना डायरेक्ट ना तेंचे दुसरे संघ ते चलयता भारत माता की जय म्हणून. पण काल तेंच्यांनी फोंड्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की ह्या विशया कडेन संघ तेंच्या बरोबर ना म्हणून आनी ते ताका सपोर्ट करिना. आनी थोड्या ग्रुपा कडल्यान तेजे पासून ह्या विशया पासून पयस रावपी स्टेटमेंट येयल्या.